लुझोफोनियांत 10 किलोमीटराच्या रोड रेशींत आंगोलाच्या चलयांनी भांगरा आनी रुप्या पदक जोडलें. काशा पदक केप वर्देक मेळ्ळें. चलयांच्या गटांत पुर्तुगालाक भांगरा, आंगोलाक रुप्या आनी काशा पदक गोंय भारताक मेळ्ळें. आयज सांजे गोंय भारत आनी आंगोला मदीं बास्केटबॉल फायनल जातली. फुटबॉलांत गोंय भारत आनी मोझांबीक फायनल जातली. सेमीफायनलींत माकावाचेर 2 गोल मारून भारत फायनलींत पावला. Alexandria of Bengola, and the first ball being followed by 106 Francisco Venga of Angola and is formed by Macau, China. Will Fernandez take it in? Yes! It's gone in! And it is India who've taken the lead with Brandon Fernandez. In the 17th minute of play. Take a look at that, this direct one indeed. Dying moments. There was nothing that Tang Hoi Fai could do. He had been playing as a sweeper back, had moved into the attack and left a vacant space in the Macau defense. And that's, thank you very much. And I'm on the score sheet. Sahil K. Di Narona of his attempt in the dying moments. There was acres of space with the defense totally out looking for a counter-offensive. Todha Stadium. This is day after tomorrow. प्रजासत्ताक दिसाचो राजपथावयलो सुवाळो दोळे दिपकावपी आसता. भारताची संरक्षण तांक आनी वेगवेगळ्या राज्याची संस्कृती आनी अस्मितायेची झलक हो सुवाळो दाखयता. पळयात 65व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या दिल्लींतल्या सुवाळ्याची कांय खीण चित्रां.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.